मायमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाच्यो हेडलायन्स. कुडचडे अल्पवयीन चलयांचेर लैंगिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाचेर भौशीक बोवाळ जाले उपरांत दक्षिण गोंय पुलिसांनी सोहम सुशांत नायकाक केल्या अटक. पुलिसांचेर आसा दबाव. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांचो प्रस्न. म्हादय न्हंयत बुडून मडगांवांतल्या तरणाट्याचो गेलो जीव. उजो पालोवपी दळान सोद मोहीम केली सुरू. फुडले तपासणे खातीर धाडल्या कूड पोस्टमॉर्टमाक. काल दिवचल मुखेल बाजार वाठारात उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान वाठारात उदका पुरवण खंडीत. दिवचल पोरण्या बस स्टँडा लागसर ही परिस्थिती निर्माण. थळाव्यांक आनी हॉटेलांक त्रास. आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हादय न्हंयत बुडून मरण आयिल्ल्या मडगांवांतल्या तरणाट्याची कूड सांपडली. मडगांवाचो माबुली पटेल हो 28 वर्साचो तरणाटो मरण पावलो. हे घडणुके उपरांत उजो पालोवपी दळान सोद मोहीम सुरू करून ताची कूड भायर काडपाक येस मेळयले. फुडले तपासणे खातीर कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडल्या. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. कुडचडेच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी अल्पवयीन चलयांचेर लैंगिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाचेर भौशीक बोवाळ जाले उपरांत दक्षिण गोंय पुलिसांनी मड्डेगाळ काकोडा हांगा रावपी कुडचडच्या भाजपाच्या नगरसेवकाचो पूत सोहम सुशांत नायकाक अटक केल्या. हे घडणुकेचेर एक्शन घेवपाक कळाव कित्याक जालो हाचेर जाप मागपाक विरोधी पक्ष फुडारी पुलीस स्टेशनार पावले. ह्या अल्पवयीन चलयांच्या बलात्कार प्रकरणाचेर सखोल चौकशीची मागणी तांणी ह्या वेळार केली. पेपर वाचताले ना मागीर तुका कशें खबर ना अरे सोड मोठो कॉग्निजन्स घेवपाक तुका कायदो ना 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 तुका फोन येता आनी ताजे खातीर लोक बेजार जाल्ला ना फोन येता ना लोक पिशे गोंयान सगळ्यांक वळखतात. तुका फोन येता आनी फोनाचेर तूं चलता. हांगा पळय तुका सांगता सावथ गोंयचे सगळे लोकांक हाडून बंद उडयता. तूं पॉक्सोचे फ्रॉम 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 विटनेस कित्याक येता फुडें कित्याक येना कित्याक तुमी जाय कल्प्रिटा बरोबर आहा म्हणून. पुलीस आनी गव्हर्मेंट कल्प्रिटाक बलात्कार जनता पार्टी जाल्या ही बीजेपी म्हणल्यार बलात्कार जनता पार्टी आनी तुमची कुडचड्यार हें जालां हें सारकें मेन रेवंडा जाल्या कुडचडेचे लोक. थंय तुमचे हांगाचो मुखेलमंत्र्याक क्लोज आशिल्लो मनीस व्हडला म्हणटात आनी ताजे खातीर फोन येता म्हणून तुमकां हें जर जायना आमी सगळे फूल गोंय बंद करून हांगा येतात. तुका एक वर दिता तूं एक वरान कितले सेक्शनांनी लायन गिवींग अ कॉल टू शट डावन गोवा एंड कम टू कुडचडे. कितें हाच्या वयल्यान एक गोष्ट सिद्ध जाता की हें प्रमोद सावंताचें एडमिनिस्ट्रेशन हें टोटल कॉलेप्स जालां. पुलीस आपली ड्युटी करना आनी लोकांक रस्त्यार देवचें पडटा. काल जेन्ना हो इशू जालो जेन्ना मिडियाचेर आयले जेन्ना लोक हांगा आयले तेन्ना हांव PI कडेन उलयल्लो. PIक सांगिल्लें सो मोठो तूं एक केस रेजिस्टर कर. पूण रातची 10, 10:30 जाली तरी तो रेडी ना. आनी जेन्ना लोक उठले जेन्ना कुडचडेचे मॉब जेन्ना आयले तेन्ना ताणें भिवून ती केस रेजिस्टर केल्या. सो हाजे वयल्यान कितें सिद्ध जाता की कोण तरी खंयचो तरी मंत्री काय मुख्यमंत्री काय कोण पार्टीचो प्रेसिडेंट ताचेर प्रेशर घालता हें म्हाका दिसता उघड जावपाक जाय. बट लुकींग एट द सेन्सिटिव्हिटी ऑफ द इशू म्हाका दिसता हातूंत मायनर्स इनवॉल्व आसा. आतां आय थिंक लेट्स नॉट पॉलिटिसायज दीस इशू पूण म्हाका दिसता हाचेर फेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. आमी आनी आतां गोवा फॉरवर्ड तांचे प्रेसिडेंट आमी मेळपा आयिल्ले PI आनी वी हॅव डिमांडेड की पॉस्कोचे सेक्शन 3, 5, 7, 9, 11, 15 हें लावचें. कित्याक
सगळ्या जनतेक खबर आसा की मायनर्स हांगून इन्वॉल्व आसा आनी तो PI फेल टू अंडरस्टँड. तो सांगता विक्टीम कोण ते आपल्याक खबर ना. हाजो अर्थ हाजे CID डिपार्टमेंट फेल जाल्लें आसा. जेन्ना लोकांक सगळे डिटेल्स खबर आसा तेन्ना पुलिसाक कशें कळना. सो म्हाका दिसता एक तर ह्या सरकाराचे एडमिनिस्ट्रेटीव फेल जाला. कित्याक आमी हांगा पळयता वुमन्स कमिशनाचो कोण अजून ना, चिल्ड्रन्स हाजो कोणूच ना. अरे दीस इशू इज सो सेन्सिटीव. इमॅजिन करा की मायनर भुरगीं तांच्या फॅमिलीचेर आज कितें परिस्थिती जाली आसतली. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान तांची प्रायवसी हॅज टू बी मेंटेन. द विक्टिम्स जे कोण आसा तांची सुरक्षा एज वेल एज तांची प्रायवसी. आनी आय थिंक तांचे कावन्सिलिंगूय जावपाक जाय. वेर इज द एज्युकेशन डिपार्टमेंट? तुम्ही दीस इशू इज नॉट पर्टेनिंग ओनली टू कुडचडे. आय थिंक दीस इशू हे अश्यो म्हाका दिसता कितल्योश्यो केसी गोंयभर आसतल्यो ज्यो लोक म्हाका दिसता प्रेशराचेर दामून दवरता. म्हाका दिसता हाजो खुलासा जावपाक जाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक एक चेतावणी, सिद्धी नायका भशेन ही केस करनाका. आमी ताका आतां जे सरदेसाय DGP कडेन उलयला ताणें एश्युअर केला की अंडर पॉस्को एक्ट आपूण ते लायता. जर तर लायना आनी जर तर ह्या केसीचे जर तर सारके जर तर निकाल येना जाल्यार म्हाका दिसता गोंय बंद करून सगळे गोंयकारांक कुडचड्यार हाडचे पडटले. कित्याक दीस इज लायक अ नॅशनल इशू. पिडेस्तांनी म्हाका येवन संपर्क करचो, हांव तांची वळख गुपीत दवरून पुलिसांकडेन संवाद सादतले. आवदा विएगशान पिडेस्तांक मदतीचो हात दिवपाचो उलो मारलो. रिक्वेस्ट केला की पॉक्सो ॲक्ट लायचो म्हणून. कारण कोणाच्यानी व्हिडिओचेर आपले कोणाचे फोटो घेवन इन नॉट एक्सेप्टेबल पोजिशन घेवन ते दवरपाक स्टोर करपाक जायना. न म्हणल्यार ते सर्क्युलेट करपाक जायना. न म्हणल्यार ते कोणाकूय दाखोवपाक जायना. एका पॉक्सो आनी ती भुरगीं जाल्यार ताका पॉक्सो ॲक्ट लागताच लागता. पूण हांवें एक रिक्वेस्ट केला, ताणें आपलें काम करता म्हणून वचन दिलां आनी करतले बी ते. कारण हांव वचता हे पुलिशेक ते करतले बी. तो पर्यंत म्हजी एक मागणी आसा, जे चेडवांचो तांणी फायदो घेतला ते चेडवांक, आनी खरें म्हणजे चेडवांक आवडचें न्ही तांणी फायदो घेतला तो, हांव तांकां वचन दितां की खंय पुलीस स्टेशनाचेर येवपाची गरज ना. म्हाका जर कॉन्टेक्ट करीत, हांव क्वायटली तांचो स्टेटमेंट घेवन जो आधार पुलिसेक जाय वेरियस सेक्शनाचेर एक्शन घेवपाक ते पुलिसेक एक वाव मेळटलो करपाक. हांव कडकडीत मागणी करता लोकां कडेन की तांणी फुडें येवचें. चड करून पेरंट्सां कडेन हे गोंयभर जातलें फाल्यां. आमकां नाका की आमची चेडवां वायट संघटीत पडली आनी वायट तांचो फायदो घेतलो. ताका लागून वन्स मोर हांव पेरंट्साचे काळजाक हात घालून सांगता, प्लीज फुडें येयात, म्हाका मेळ्यात, एक कंप्लेन करा. चेडवाचें नांव न म्हळ्यार खंय येवचें ना, चेडवाचे पालक कोणते येवचे ना, गांव खंयचो ते येवचे ना, ते कोण ते येवचे ना, ताची वर्सां येवची ना, ते खंयच्यान ताका व्हेलें ते सुद्दां येवचे ना. कॉन्फिडेन्शियलिटी आज पर्यंत म्हजी संघटनेन प्रत्येक विक्टिमाची राखल्या आनी आमी राखतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काल दिवचल मुखेल बाजार वाठारांत उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान वाठारांत उदका पुरवण खंडीत जाल्या. दिवचल पोरण्या बस स्टँडा लागसार आनी हेर वाठारांनी ही परिस्थिती निर्माण जाल्या. थळाव्या लोकांक आनी हॉटेलांक त्रास सोंसचो पडटा. फोनाचेर संपर्क साधलो तेन्ना आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्येन हांनी उदक बेगीन पूर्वरत करतले अशें आश्वासन दिलें खंय, पूण अजून प्रस्न जाग्यार पडना. नळ गेला न्हय तो अजून पर्यंत ना. पयलीं आमकां कळना कितें आमचे टाकी आसताले पाणयाचे म्हणून. आतां जेन्ना टाकीतले उदीक सोंपलें तेन्ना कळ्ळें की नळ ना म्हणून. नळ पळय आतां हे दिसान कितें जालां, नळ ना, सिलिंडरय ना. सगळे कडेन आमची लोकांक गिरायकांची आमकां सर्वीस करपाक मेळना. कितें दिता जाल्यार कितें आयटम कितें एक आयटम आसल्यार एक आयटम ना म्हणून सांगचें पडटा. थोड्या कितें अशें जाता की समजून कांय कितें कशें हें ना की म्हणजे कितें च्या ना सादी दिता अशें थोडे वागूय येता आमकां, वाग दिसता आमकां. ते समजून कस्टमर घेवपाक जाय. म्हणजे आमचे कडेन जाता तितलें आमी आमचें कामूच तें म्हणटा म्हणजे आमी लोकांक जाता तितली माया दिवपाची आनी लोकांनी समजूंक जाय. आयज आतां हांवें उदक केन्ना येता? उदक आतां कालचें दनपारचें न्हय, आतां घरान सकाळीं घरान उदक हाडून लोकांक दिता.
नळ ना आणि मार्केटान थंयसरूच नळ ना नसल्या कारणान ते इफेक्ट इफेक्ट म्हणजे आमकां गिरायकाचे दिवपाक वेवस्थीत मेळना. घरांतल्यान आमी बाटली भरून हाडटा हें करता लोकांक वेवस्थीत पिवपाचो आमचो प्रयत्न करता. म्हणजे जाता तितले आमी गिरायकाक सर्वीस दिवपाचे आमी प्रयत्न करता. तेन्ना हांव PWD मागता की बेगीतल्या बेगीन तेंची नळाचो जो प्रॉब्लेम जाल्लो खंय तरी ग्रावंडार नळ हें जाल्ला पाणी ताका लागून बेगीतल्या बेगीन PWD तेंचें तें काम करून घेवपाचें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. एका अज्ञात मनशान दिगाबान चिंचणी हांगा कोयर उडयलो. चिंचणी पंचायतीन कुंकळी पुलीस स्टेशनाचेर दाखल कागाळ करत खर कारवायची मागणी केल्या. पूण हो कोयराचो विलो केन्ना लागतलो इतल्यो फायनी लागून लेगीत प्रस्न अजून जाग्यार पड नाशिल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला. पळयात. हांव शाबासकी दिता आमगेले अलर्ट सिटीजन ऑफ चिंचणी जी गार्बेज उडयता आसतना रेड हँडीड ढोल म्हूण तेका आनी हें चोवपाक गेल्यार आज वायट दिसता. आयज आमी फायन घायल म्हूण प्रॉब्लम सॉल्व जायना तेका हो तेणें क्लियर केलें म्हूण आज हांव गोवोरमेंटा थंय मागोता. आज तेणी जेन्ना आज हें फायनान्शियल इयर काबार जाता आनी जायते कॉन्ट्रॅक्ट चेंज जाताय, कोटेशन येताय, न्यू कोटेशन घाताय, टेंडर घाताय, हेचो गार्बेज कलेक्ट करपाचें. सो मुगेली मागणी गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जे इंडस्ट्रियल एस्टेटान ते होरे वचोन तेको MRF शेडा जाल्यार चॅक करपा जाय. जे कोण कॉन्ट्रॅक्ट घेताय तेंकोडे MRF शेड चॅक करपा जाय तेंगे आहा जाल्यार ते गार्बेज खूंय दिताय ते. आनी इतल्यो इंडस्ट्रियल एस्टेट आहाय तेंच मदें तेंकोडे तेंगेले ओन इंडस्ट्री ज्यो फॅक्टरी आहाय त्यो कितें शेड आहाय त्यो तितू तेंगेली ओन सेग्रिगेट करपा एट सोर्स वो तेंगेली दिवपाक खूंय मुखार इंडस्ट्रीन दिवपाक रिसायकलिंगाक तेंकोडे ते MRF आहल्यार ते पयलीं चॅक करपा जाय गोवोरमेंटान. कित्याक आज म्हाका वता ही इतली बेलिंग कोन्न येयल्या हे बेलिंग कोन्न आनी आज हिंगा सारकी आमगेले चिंचोणी गांवां गार्बेज उडयल्या. हेचेर आतां गोवोरमेंटान लक्ष मारपाक जाय. कित्याक लक्ष मारपाक जाय? आज आमगेलो गोवा इज अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आनी वयताय थिंगसो गार्बेज. आज इतल्यो पंचायत आहाय त्यो आपणाले एका कॉन्ट्रॅक्टरा ऑन बोर्ड हाडलो आहाय आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर बाबा तेंगे MRF शेड आहले चॅक करपा जाय, पंचायत मेंबरांनी वचोन चॅक करपा जाय. ते खूंय दिताय ते चडशे ते रिसायकल जे जाता ते इंडस्ट्रीन दिताय आनी जो नॉन रिसायकल आहा ते गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हे तेकोडे दिताय. हे एज पर आमगे कॉन्ट्रॅक्ट जो आमी केला तो कॉन्ट्रॅक्टराको आमगे ते भाशेन आहा आनी तेंगली शेड आहा. सो हे सगळे पंचायतांनी चॅक करपा जाय आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हे होरे वचोन चॅक कोताय बाबा हे इंडस्ट्री जे फॅक्टरी चलताय तेंगेले कोणा कॉन्ट्रॅक्टरा दिताय ते. सो ही मागणी मुगेली गोवा गोवोरमेंटा कडेन आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन. सो ही तुमी जाता तितू बेगीन हे जे एक्ट आहा ते आमी हेंक लायतले आनी मॅक्झिमम फायन ते आमी हेका दितले आनी आमी पुलिसाकूय सांगला आनी गाडी अटॅच केल्या आनी तेंकाय ते आपोवन आनी तेंकां इन्वेस्टिगेशन करपा लायला ही गार्बेज हुंयसोन येयल्या ती. तशें कारजा एकदम दूख भोगला. दिस इज व्हेरी पथेटीक एंड व्हेरी सॅड. आमगे गांवांत आम एवरी वीक आमी कलेक्ट कोता एवरी डे उमकुमक्यो भाडे एक दिसा तशें करून आमी कलेक्ट कोता. पूण तरी पूण न्हू बायल लोक येवन रस्त्याचेर अशें करून पोतयो चडयताय. तितू सुमार म्हूण गार्बेजीचे पयशे घालूं जाताय. पंचायतांनी जोण एकल्यान न्हू रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय आनी प्लीज मागोता एशें करून दुसऱ्यांगे गांवां आनी हें कोनाकाय तुम खूंय कॉन्ट्रॅक्ट कोला तेमकां होरायन तुमगे गार्बेज दिया. ही चोय कितू गार्बेज दिसा ती ही बेल कोलो गार्बेज आमगे कित सोंसडो गांव आमगे नितोल आमगे कितू बरें चिचोण म्हणून नांव आसा आमकां सारकें हितूलें आम नितोल आनी हें कोन्न दवरताय आमगेलो गांव आनी दुसऱ्यान आमगे गांव चिकोल कोन्न उडयला वचोय. प्लीज गव्हर्मेंट टेक सम एक्शन एंड वी आर गोइंग टू टेक very strict action against this contractor whoever has done this. पुलिस कंप्लेन बी केली. पुलिस कंप्लेन सगळे कोले गाडी बी अटॅच केली. सगळी अटॅच केला. आज गार्बेजीचो जो नरकासूर आसा हो गार्बेजी नरकासूर आतां सगळ्यांक पिटपा लागले कडेन आसा आनी ह्या गार्बेजी खातीर अर्द गोंय जें आसा हें सामकें काबार जाले कडेन आसा आनी ह्या गार्बेजीचेर आजुनूय उपाय म्हूण तो येना आनी हेजे खातीर लोक रस्त्या कुशीक या अशें करून हांगा ह्या दिगाबान म्हणटात ह्या दिगाबानार हाडून उडयतात. आनीक असोच जो घडणूक आसा ही राती हांगा हाडून उडयता आसतना स्थानीक लोकांनी आनी पंचायतींनी त्या गाडी धरून गाडी सुद्दां आज कुंकळे पुलीस स्टेशनार तेणी पुलिसे ताब्यात दिले कडेन आसा
हांगा गार्बेज उडोवपाचें आतां सोंपें जाले कडेन आसा. गार्बेज घरां गॅरेजीक आनी खंयचे आज तुमी पळयतात ही गार्बेज जी आसा ही एक गॅरेजीची आसा आनी हे गॅरेजवाले सगळे काडटा आनी आपल्याक जाय तें हाडून उडयतात. एकदम स्टॉक करता. आनी पयर तुमकां पळयल्ली की कुंकळ्ळे इंडस्ट्रियल स्टेटी फाटल्यान थंय गार्बेज उडोवन उजो लायिल्लो. कितले त्रास जाले ते फायर ब्रिगेडांनी लोक जाणा. लोकांक कितले सफोकेटींग सुद्दां जावपाक लागले त्या धुंगरार आनी आज हांगा हाडून उडयल्या. ही पळय कितली गार्बेज हांगा हाडून उडयली ती. हांगा आमी हेचे पयलीं सुद्दां सांगलां जी स्थानीक पंचायत या म्युन्सिपालिटी जेन्ना परमिशन दिता त्या टायमार तेंचे गार्बेज डिस्पोज खंय करता ते पयलीं पळोवपाक खंय तरी रिस्ट्रिक्शन घेवपा जाय आनी सरकारान हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय आनी जो कोण हांगा उडयला ताका खूब फायन मारपा जाय ताकी हो दुसपाट अशें करपाक जायना म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ऑल गोवा लॉरी ओनर्स असोसिएशनान येरादारी संचालनालयाक औपचारीक निवेदन सादर केले. बॉर्डर चेकपोस्ट काडपाची मागणी केली. हो प्रश्न जाग्यार घालपाक संबंधितांक 15 दिसांचो अल्टिमेटम दिला. पळयात पुराय बातमी. ऑल गोवा लॉरी ओनर्स असोसिएशनान बॉर्डर चेकपोस्ट रद्द करपाची मागणी येरादारी करप्यांक बऱ्याच काळा सावन चालू आशिल्ल्या समस्यांचेर आदारीत आसा. राज्य शिमेचेर स्थापन केल्ल्या ह्या चेकपोस्टांचो उद्देश वाहनांच्या हालचालींचेर नदर दवरप, कागदपत्रांची पडताळणी करप आणि कर अनुपालन सुनिश्चित करप असो आसा. पूण काळांतरान ते मजत करचे परस आडखळ जाल्यात अशें येरादारी करपी म्हणटात. आम्ही एक मेमोरंडम सबमिट केला आता डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आणि जी सीसी जी असतली ती मिनिस्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आणि मुख्यमंत्री वयतली. सब्जेक्ट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ बॉर्डर चेकपोस्ट, स्टेट चेकपोस्ट असतली. सो हे चेकपोस्ट जे आसा पळय ते रिमूव करचे म्हणून 21 सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडल्यान स्टेट गव्हर्नमेंटाक एक रिकमेंडेशन. सो तुम्ही तेजेर स्टडी करात आणि ते चेकपोस्ट कार्यचरण कितें प्रोग्रेस तो अपडेट करता. सो आयज आमी असो 2026 आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट कम्युनिकेशन येता 5 वर्सां जाली. सो हाजेर स्टेट गव्हर्नमेंटान अजून कांय स्टेप्स घेतली ना. सो मेजर जे थोड्यो स्टेटी आसा MP जावं UP अशे खुबशे स्टेटींनी बॉर्डर चेकपोस्ट काडिल्ले आसा. आनी दिसता महाराष्ट्रान इवनान लास्ट इयर महाराष्ट्र. आता गोंय आमी जर कन्सिडर केलें जाल्यार एक बारीक स्टेट आनी सगळीच सरकार सांगता की आमी एक एक्झाम्पल सेट करता. तुमचे जी सेंट्रल गव्हर्नमेंट आमी फर्स्ट फॉर एक्झाम्पल कॅशलेस जेन्ना जालें तेन्ना स्टेट गव्हर्नमेंटान एक हें केलें की आमी फर्स्ट स्टेट टू गो कॅशलेस. सो जेन्ना कॅशलेस तुमी वयता फर्स्ट तेन्ना हेजेर कितें घालून कारवाय करता हो एक आमचो मोठो मुद्दो आसा. कित्याक ह्या बॉर्डर चेकपोस्टाचेर कितें कितें प्रकार घडटा ते घातिल्ले आसा. ताका लागून आमी सरकारा कडेन 15 दिसांचो टायम दिला. आतां आमी 15 दिसांनी स्टेप घेवपाचे आनी बॉर्डर चेकपोस्टाचेर एक्शन घेवपाचें. ते पयलीं आमी एक रिप्रेजेंटेशन दिल्लें रिगार्डिंग रॅम्पंट ओव्हरलोडिंग. जें ओव्हरलोडिंग चलता तेजे रिगार्डिंग तेजेरूय सरकारान कांय अजून कारवाई करूंक ना. 2005 सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आशिल्ले की स्ट्रिक्टली जे ओव्हरलोडिंग चलता ती बंद जावपाक जाय. सो आमी पळयला आसतना सरकार सगळे कोर्टाचे ऑर्डर म्हणून सांगता आनी सामान्य इम्प्लिमेंटेशन करता. आतां सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट जेन्ना आसा तेन्ना गोंयांत ओव्हरलोडिंग बंद जाय. एक मोठो प्रश्न आसा. कितें कारण आसा की सरकार ह्यो गोष्टी सिरियसली घेयना. सामान्य मनशा कडेन जेन्ना पयशे काडपाचे आसता तेन्ना सरकार तेजे इम्प्लिमेंटेशन एक्झिक्युशन जे आसा पळय ते इमिजिएट करता. वेरेज जेन्ना सरकार खंय तरी लोकांक दिवपाचें आसता तेन्ना त्यो गोष्टी जायना. आनी तिसरी गोष्ट म्हणल्यार कशें आसा की बॉर्डर चेकपोस्टाचेर आतां आमी 17 घरान सांगलें की टोटल कॅशलेस. आतां गोंयभरची जर RTO ऑफिस जर आमी म्हणलें जाल्यार त्या RTO ऑफिसान ₹1 सुद्दां कॅश ऑन ट्रान्झॅक्शन जायना. तुमकां खबर आसतलें. बट जर बॉर्डर चेकपोस्टाचेर जर वचत जाल्यार थंय ₹1 कॅशलेस घेयना. 100% कॅश. वॉट इज द रिजन? गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू.
ह्या सप्तकात उष्ण दीस आणि नितळ मळब अनुभवपाक मेळटले. दनपारच्या वेळार तापमानात खर उष्णताय जाणवतली. भलायकेची खास जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. सकाळी कांय सुवातांनी दव पडटलो. दनपारा हवामानात खर उष्णताय जाणवतली. सांजे उष्ण वारे घोळटले. IMDन अदमास उक्तायला. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. मंगळारचे तापमान 34 ते 23 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. नितळ मळब, उष्ण हवामान, घोळटले उष्ण वारे, सकाळी दव, तापमान 34 ते 23 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.